नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. चांदर गिरदोळी डबल ट्रॅकिंग आड गांव बचाव एकवटाची याचिका हायकोर्टान मारली भायर. रेल्वे प्रकल्पांक पंचायत CRZ TCPची परवानगी लागना. कोर्टान शिक्को. देशाचे मुक्तीक फक्त काँग्रेसीचेंच बलिदान. BJP संघाच्या फुडाऱ्यांक देश मुक्त जाल्लो नाका आशिल्लो. संघवाले खंय तिरंग्याक वळखतात आतां. काँग्रेसीचो आरोप. स्मृती इराणी यांनी तिची धूत सिली सोल कॅफे बार्राची मालक. GST नंबर, फामिलीच्या धंद्याचे फायनान्शियल स्टेटमेंटाचे पुरावे, एक्सायज खात्याचोय हात. गिरीशाचो दावो. रातया ड्रंक अँड ड्रायव्ह ऍक्सिडेंट वाडले. ट्रॅफिक पोलिसांची आल्कोमीटर मोहीम. टायट जावन गाडयो स्कूटरी चलोवपी 31 जाणां केस. जोडलो 3 लाख मायज तालां. पर्यटन मळाचेर बिझनेसाक मोठी थाकाय. ईज ऑफ बिझनेसा सकल खात्यान रजिस्ट्रेशन रिन्युअल प्रक्रिया केली सोपी. कमीत कमी डॉक्युमेंटाचेर रिन्युअल. कितल्योशोच NOC रद्द. मंदार सुर्लकाराच्या खुना खातीर जल्मठेप भोगपी धुंगट, पिंटो, मामलेकार आनी तिवारीक ख्यास्त सोपच्या आदीं जेलींतल्यान सोडूंक हायकोर्टाचो स्पश्ट न्हयकार. चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या निर्णयाचेर शिक्को. सरकाराचे रीड इंडिया सेलिब्रेशन. 3री ते 12वेच्या भुरग्यांक वाचनाचो उपक्रम. पुस्तक वाचून मतितार्थाचो व्हिडिओ काढून धाडप. 15 ऑगस्ट मेरेन रजिस्ट्रेशन. 30 ऑगस्ट मेरेन सबमिशन. रेल्वे प्रकल्पाक थळाव्या संस्थांचे परवानगीची गरज ना. कोर्टाचो शिक्को. पंचायत आनी TCP कडच्यान परवानगी घेनासतना चांदर गिरदोळे वाठारांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करता म्हूण गांव बचाव एकवटान घाल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. रेल्वे प्रकल्पांक पंचायत CRZ आनी TCPची परवानगी लागना अशें कोर्टान याचिका भायर मारतना स्पश्ट केलां. This was a petition filed by some citizens from Girdolin village contending that there is no panchayat permission for this double trekking project insofar as this village panchayat is concerned. They were also saying that there is no permission under the Town and Country Planning Act from the CRZ authority and under the Irrigation Act. That petition has been dismissed by the High Court today and a detailed reason order is awaited. The High Court has held, it looks like, that such a permission from panchayat etc. is not required for railway project. The argument was that under section 11 of the Railways Act, whenever railways carried out any construction activities for railways, such activities do not require permissions from local authorities like the panchayats etc. सध्या हो प्रकल्प उपेगाचो ना अशें दिसता आसत. मात फुडले पिळगे खातीर एक वेळ हो प्रकल्प उपेगी थारूंक शकता अशें निरीक्षण कोर्टान नोंद केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. देशाच्या मुक्तीक काँग्रेसीनच बलिदान दिलां. मुक्ती संग्रामात BJP RSS वाले नाशिल्लेच. BJP आनी RSSाक खंय देश मुक्त जाल्लो नाका आशिल्लो. संघवाले खंय ब्रिटिशांक मजत करताले. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. तिरंग्याचें मोल खंय संघाक खूब वर्सांनी कळ्ळें. BJP आनी संघाक आतां राष्ट्रवाद सिद्ध करचो पडटा. Indian National Congress was basically born to give the freedom to this country. And this Tiranga was the struggle of the members of the Indian National Congress, the sacrifice. We lost a lot of our members and leaders during this struggle. Narendra Modi and his all party leaders never got the opportunity to serve this country, to fight for this country those days, because many of their leaders were with British that time. So now they want to prove their nationality or nationalism. It's a proud moment because there was always a doubt whether RSS and BJP they're celebrating this Tiranga. There was a doubt, but after they realized this Tiranga, our sacrifice is gone, our freedom fighters' blood is there.
So they got a good wisdom now. I want to congratulate Prime Minister and all the leaders of BJP and RSS. The entire freedom struggle was headed by Indian National Congress. The RSS ideology were not able to digest that because they were the part of the British. They were actually supporters of British. The RSS entire family, then that time Jan Sangh and all them, they were not in favor of freedom. They were actually the part of it. They were not joining the freedom movement. आसगांवचे सिली सोल कॅफे बाराचे मालक स्मृती इराणी आणि तिची धूव हातूंत दुबाव ना. स्मृती आदी सावन खंय फटिंगपणां करता. काँग्रेसीचो आरोप आदी डिग्रीचे फटीचे एफिडेवीट आणि आता खंय बार कॅफे. GST नंबर, इन्स्टा पोस्ट, धुवेची मुलाखत धरून त्या फॅमिलीच्या धंद्याचे फायनान्शियल स्टेटमेंट पुरावे खंय आसात. गिरीश मुख्यमंत्र्याची जाप मागता. She is a liar. And she is not just a liar. She is a pathological liar. I don't know how many of you recall Smriti Irani's qualification controversy. The same way she has reacted to this controversy. It's an address at house number 452, Bautobado, Asgaon, and the company called Etol Foods and Beverages, having GST number, and same GST is also the GST of Silly Soul's Cafe and Bar, Asgaon. Silly Soul Bar is promoted by this very same company. Joy Shirani had in an interview with a food critic, Kunal Vijaykar. In that entire interview, she has given the interview that she is running that restaurant. Smriti Irani, through her Instagram, used it to promote and saying that she is proud of her daughter. Again, Zubin Irani's, if you check the Instagram, he is claiming that Silly Soul Cafe Goa is the part of his biographic details. The financial statement of them claims that whatever purchases of alcohol or food, that investment is made by them. So she cannot hide anything here. It's an open and shut case. We demand from the Chief Minister of Goa. Now till date, although this controversy is erupted all over India, the Chief Minister is completely silent on this issue. रातये ॲक्सिडेंट वाडले, कितलेशेच फेटल, चडशे ड्रंक अँड ड्रायव्ह. ट्रॅफिक पुलिसांनी अल्कोहोल टेस्टिंग मोहीम सुरू केल्या. वेगवेगळ्या स्पॉटांचेर नाकाबंदी. मेर्शे जंक्शनाचेर पयले अर्धवरांत 8 केशी. टायट जावन गाडयो चलयताले आड एके रातीक 31 केशी. तालावाचेर 3,10,000ची जोड. लायसन 3 म्हयने सस्पेंड. कोर्टांत फायन भरी मेरेन गाडी जप्त. प्रिंट कर अरे पुढे वाच ना खरं तो बिलो थकली मारो ये चेकिंग चल रहा है फोटो नहीं रे मारते रहो रे खत्म हो जाएगा जल्दी. हाँ सर मैं 1 पॉइंट पिया है. अरे बाबा 2 पॉइंट आएगा. मारो छोड़ने का नहीं रे. मारो जोर से मारो जोर से. Oh God. कितने 1.95 हो गया ना रे उसका. माइल कह रहा था हमारा किती फाईन असतं. एक केसी आता फाईनही वाढवलं. 10,000 पासून कोर्टान फाईन अप टू 10,000 पासून वाढवलं फाईन. आणि 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट असतं. 3 मंथ्स सस्पेन्शन असतं लायसन्साचे. सो आतां तुमी जे फायन मारले ते तांकां थंय पे करचे पडना. तांकां ना आम्ही कोर्टान धाडटा ती केस. कोर्ट टेक कॉग्निजन्स घेता.
कोर्टान वचून तेंच्यानी कोर्टान ती फायन कमी बी जाता काय ती भरची ना कोर्टाची डिस्कशन ते बट 10,000 पासून फायन वयता तो 10,000. आणि ही जी ट्रायल चालू फक्त तुम्ही ड्रिंक करून ट्राय करता तेजेरूच काय बाकीचे जे केसी ना आता हेल्मेट बी कितें तशें आतां पळयत जाल्यार तुमी आतां आमी नाकाबंदी केल्या ही सो इट इज बेजिकली कितें ड्रंकन ड्रायव्हिंगूच बाकीची दुसरी वायलेशन आमी ती चॅक करता स्टार्ट केल्या कित्याक आमी चेंज करतले लोकेशनूय चेंज करतले की हो आतां येता हायवे जाले हायवेन आतां मेर्सेज जंक्शन आयज केल्या आमी फाल्यां आमी चेंज करतले स्पॉट चेंज करतले इट शूड बी इमिजिएट ऑन द स्पॉट आमी डिसायड करतले सस्पेन्स आसपाक आयज खंय आसतले कळपाक जायना ना त्या पण प्रमाणान आमकां एक लोकांनी एकूच मागपाचें आहा की ड्रंकन आनी ड्रायव्हिंग टू थिंग्स दोन्ही तुमी वांगडा हाडून तुमी तुमचे लायफ रिस्क घेनाका आनी दुसऱ्याचे लायफ रिस्कान घालनाका. टुरिझम उद्योग व्यवसायाक मोठी थाकाय. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसा सकल पर्यटन खात्यान रजिस्ट्रेशन आनी रिन्युवलाची प्रक्रिया सोपी केली. रिन्युवलाक कितल्याशाच एनओसीची अट सदळ करून कमीत कमी डॉक्युमेंट लावन पुराय करपाक मेळटा तशी व्यवस्था केल्या. रेस्टॉरंट, होमस्टे, हॉटेल, वॉटर स्पोर्ट्स, शेक, ट्रॅव्हल एजंट बिझनेसाक मोठी थाकाय. He will not stop his activity of tourism for giving that NOC for that. And तो एक जो घेतला is quite a historical reform where we say that you come and register. Now we have given them 15 days time. 15 दिवस दिले की या आणि रजिस्टर करा ऑल युअर ॲक्टिव्हिटीज विथ मिनिमल इफ दे एबल टू रजिस्टर. एक म्हणल्यार देवे एलिगेशन्स दॅट 11,000 हॉटेल्स इलिगल आसा, बाकीचे स्मॉल हॉटेल ओनर्स एसोसिएशन एंड रेज एंड एलेज की खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आसा. होम स्टेज आसा ते इलिगल आसा. सो दिस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीबडी इन द पॉलिसी अंडर registration purpose who can come and register themselves and ensure that they are legalized. Lot of things will be eased out and I would request to this forum की सगळे हॉटेलाचे टुरिझम सर्विसीस जे अवेल करतात ऑल द लिस्ट ते गायड्स आसूं, हॉटेल्स आसूं, हॉटेलाचे रिन्युवल आसूं, नवे हॉटेल आसूं, स्पायस प्लांटेशन आसूं, एडवेंचर स्पोर्ट्स आसूं, बाकीचे होमस्टे आसूं, वॉट एवर एक्टिविटीज आर अंडर द एम्बेड ऑफ द टुरिझम डिपार्टमेंट थंय करपाक तुमी समज करूना जाल्यार रोखडे येवन करचे आनी तुमचे रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट करून घेवचें. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आतां पळोवया सांजे उसरां इल्ली खबर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज आपले कॅबिनेट मंत्री आणि IAS अधिकाऱ्यांक ब्रिफींग करपा खातीर एक कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ह्या बसकेत जी प्रधानमंत्री मोदी बरोबर चीफ सेक्रेटरींची मिटींग जाली तेजेर चीफ सेक्रेटरींचे त्या मुद्द्यांचेर मंत्र्यांक आनी IAS अधिकाऱ्यांक ब्रिफींग दिलें. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान जे मुख्यमंत्र्याचे प्रधानमंत्री मोदी बरोबर जाल्ल्या मिटिंगेक जे 27 पॉयंट आसले तेजेर ब्रिफींग केलें आनी तेजे उपरांत गोंयचो जो इलेक्शना टायमार मॅनिफेस्टो आहा तो 5 वर्सां कसो फुडें व्हरप, तेजे उपरांत सायनींग ऑफ MOU नेशन फर्स्ट रिसर्च पॉलिसी सेंटरा बरोबर, तेजे उपरांत कर्मयोगी मिशना अंडर ऑफिसरांक जाय तेन्ना कशी ट्रेनिंग दिवप आनी मंत्र्यां खातीर कशें चिंतन शिबीर घेवप हेजेर ह्या बसकेक चर्चा जाली. The agenda is on the implementation of all the schemes. Forest development management plan also is in process of being prepared. All these things, and also Bondla requires immediate care. It's virtually in a critical care. There is a shortfall because of the stopping of compensation cess. पण त्याचबरोबर आज आम्ही डिस्कस केले, सगळे मुद्दे डिस्कस केले. चीफ सेक्रेटरी प्रायम मिनिस्टरकडे मिटींग जाली ऑल 6 सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तितून भितर कितें सांगलें आनी आमी स्टेटीन कितें करपाचें तेजेर एक डिस्कशन जालें. ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गोवा हॅड अ मिटींग ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हॅड अ मिटींग विथ द प्रायम मिनिस्टर. थंय कितें डिस्कस जालें आनी कशें कितें व्हरपाचें आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आनी एवरी डिपार्टमेंटान ते कशें काम करपाचें अशें सांगलां. म्हज्या डिपार्टमेंटान जें कितें थंय नोट केलां आय हॅव ऑलरेडी इन वन डिपार्टमेंट आय हॅव अचिव्ड इन पावर डिपार्टमेंट. आय वील डू माय थिंग्स इन अदर डिपार्टमेंट. सेक्रेटरीज अलॉंग हे चिंतन शिबीर हे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 48 hours to 72 hours हाज्या पर्यंत जे घेतले वयतले आनी सगळे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हे चिंतन शिबिरांतल्यान सगळे सोंपयतले. सो वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन मोड टू अचीव द टार्गेट ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर आनी गोंय सरकाराची परफॉर्मन्स मॅनेजमेंटाक कबलात जाली. सरकारान जाहीरनाम्यात सांगल्यात त्यो गजाली सरकार करता काय ना
ते नेशन फर्स्ट पळयतले. तांचे रिसर्चाचो खंय लाव जातलो. केंद्राच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी स्किमी गोंयांत चालीक लावंक मजत जातली. 14 म्हयन्यांची कबलात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. 14 महिन्यांचा एग्रीमेंट असतो. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंटाकडे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज असतले किंवा बाकीचो प्रोग्राम परफॉर्मन्स लास्ट इम्प्लिमेंट जायसर ते हो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाकडे मॉनिटरिंग जातले, ट्रॅकिंग जातले. स्पेशली ज्या पद्दतीत आम्ही म्हटला की अंत्योदय तत्वाचेर हो कार्यक्रम सुरू करपा खातीर पुराय आमी नॅशनल फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च हांच्या बरोबर हो MOU सायन केल्लो आसा. आमकां तांचो रिसर्च जो आसा हाची मदत पुराय स्टेट गव्हर्मेंटाक जातली. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन काम करीत आसल्या कारणान वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो पॉलिसीज हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे वेरियस प्रोग्राम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेरियस गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां तेजी मदत जातली आणि वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ट्रॅक करपा खातीर आमकां ताची मदत जातली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या मान्य मोदीजींचे विजन आमी अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमकां नॅशनल फर्स्ट रिसर्च सेंटर हाची मदत ही आमी घेतले. रीड इंडिया सेलिब्रेशन गोंयांतय सरकारान 3री ते 12वेच्या भुरग्यांक खासा उपक्रम दवरला. मुख्यमंत्र्यान हालींच प्रुडंटाच्या माचयेर रीड इंडिया कार्यावळींत ही चळवळ फुडें व्हरपाचें उतर दिल्लें. शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काडलें. खंयचेय भाशेचें पुस्तक वाचून मतितार्थाचो व्हिडिओ करून धाडप. 15 ऑगस्ट मेरेन ऑनलायन रजिस्ट्रेशन, 30 ऑगस्ट मेरेन सबमिशन. वर्स 2050 मेरेन गोंयांक पुराय रिन्युएबल एनर्जीचेर व्हरपाचे नजरेन गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन कार्यशाळा घेतली. 100% रिन्युएबल एनर्जीच्या रोड मॅपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यांच्या गरजांचेर कार्यशाळा जाली. केंद्रान कांय मोजक्या राज्यांक ह्या रोडमॅपांत घेतल्यात. तातूंत गोंय आसा म्हणून रिन्युएबल एनर्जी संचालक आलेक्सी डिकॉस्ट सांगता. We plan to achieve 100% renewable energy usage in the state of Goa by 2050. So we have prepared this plan with the inputs taken from each and every government department on their energy needs, present energy needs, their future energy needs, and how we can satisfy these needs from renewable energy sources. This is an initiative under the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, where they have entered into an MOU with Government of Germany and the organization of Government of Germany called GIZ is helping hand-holding state governments to prepare this renewable energy roadmap. We are one of the few states which have been selected by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of Goa, among West Bengal, Orissa, Uttarakhand, Punjab. We are fortunate to be selected by the Government of India. We thank the Ministry of New and Renewable Energy for starting this initiative for the state. रिन्युएबल एनर्जी रोडमॅपात केंद्र सरकारान जर्मनीच्या गीज संस्थेकडेन कबलात केल्या. कार्यशाळेत सोलर वा हायड्रो एनर्जीचे कशे तरेन उपेग करप ताचेर चर्चा जाली. आज दिसभर हो वर्कशॉप आसा, तेचें प्लॅनिंग आसा आनी हें सगळें कशें करप हाचेर आज डिस्कशन जातलें. आनी त्या नंतर जें कितें फ्रुटफुलनेस ह्यातूंतल्यान येतलो ताज्या प्रमाणे जे आमी कन्सल्टंट नेमतले तांचे कडच्यान काही गोश्टी ज्यो वर्कशॉपांत तयार जातात त्यो तातूंत एड केल्यो गेल्यो वतल्यो आनी मुखार काम केलें गेलें वतलें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. नुस्तेमारी सीझन सुरू जाता थंय आसा. माली जेटीर एके बोटींत LED नुस्तेमारीचें सामान सापडलें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ म्हणटा खात्यान LED नुस्तेमारी आड एक्शन सुरू केल्या. खंयचेय नुस्तेमारी बोटींत दर्यांत वच्चे आदीं इन्स्पेक्शन करून पास घेवचो पडटलो. LED नुस्तेमारी बंद जायना म्हणून खात्या आनी पोलिसांचेर हायकोर्टाची बडी पडल्या. 1 ऑगस्ट फिशिंग ड्युटी ओपन केले फिशिंग आणि अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट डायरेक्शन
ह्यो स्टेशन केल्ले पासून बोटी आसा जायत जाल्यार आमच्या मनशान वचून ऑफिसरान ते इन्स्पेक्ट करप आनी जर कितें गावलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाची केस रजिस्टर हें करता आसतना आमचे स्टाफ सगळे जेट्टींचे अलर्ट आहा प्लस तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आहा ते करता आसतना काल एक फिशींग बोटीचेर एक गावल्ली आनी अकॉर्डिंगली तेजेर केस रजिस्टर मालीम जेटीचेर LED व्हरताले तेका दवरलेले आसली बोटीन भितर आसले ट्रॉलरान आसले जेन्ना आमचे जेट्टीचेर जी बोट आसा तेजेर तर गावली जायत जाल्यार ऑब्वियसली तेजेर 100% केस जाता तशें आमचे जेट्टीचेर बोट आसा तेजेर गावली अकॉर्डिंगली आतां हेन्सफोर्थ जेन्ना बोटी भायर फिशिंगाक वयतली जाल्यार आमचे लोक तेजें इन्स्पेक्शन करतले तांकां पास दितले विथआउट आमचो पास रसीद काडल्या शिवाय तेंच्यांनी भायर फिशिंगाक वचप ना ओके सो आतां खंयचे बोटीक उदकान वचपाक जाय ट्रॉलराक उदकान वचपाक जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करून पास मेळटा तो घेवन वचप थंय ऑफिस आसा प्रत्येक जेटी वचून तो आमचो स्टाफ वयतलो पळयतलो रस्ते दितलो पासा शिवाय तेंच्यांनी उदकान वचपाक मेळचें ना जाल्यार तांकां कोस्टल पुलीस गोवा पुलीस प्लस आमचे लोक तांकां रेट करूंक शकता आनी पुलिसेक आनी कोस्टल पुलिसेक ओपन दिल्लें आहा डायरेक्ट तेंच्यांनी रेट मारप कोणी जर हांगासरल्यान पास घेवन भायर गेल्या उपरांत LED जर भायल्यान कलेक्ट करता जाल्यार भायर कोस्टल पुलिसाकूय पावर ते सर्वेलन्स करतले ते चालू वास्को मंदार सुर्लकाराचे खुनाचे केशी जल्मठेप ख्यास्त भोगपी रोहन धुंगट जोवितो पिंटो शेख मामलेकार आणि शंकर तिवारी ख्यास्त सोपचे आदी जेलींतल्यान सोडपाक हायकोर्टाचो न्हयकार सरकार आणि चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या न्हयकाराचेर कोर्टाचो शिक्को जेलींत आपली वागणूक बरी आसा म्हूण सांगून सुटका करून घेवंक चौगांची एकासारकी धडपड चल्ल्या तांचें कंटेन्शन आशिल्लें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड जे आसा तांणी तांकां 14 वर्सांच्या शिक्षा कंप्लीट जाली हाज्या कारणा खातीर आनी बाकीचे सगळे तांचे जे कंडक्ट इन द जेल आसा तो कन्सिडर करून सोडचें अशें म्हणून गव्हर्मेंटाक रेकमेंडेशन दिल्लें पूण रेकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ कन्विक्टींग कोर्टाचें ताजेर ओपिनियन घेवचें पडटा म्हणून सरकारान तें ओपिनियन घेवपाक धाडलें कन्विक्टींग कोर्टान सांगलें की तांकां सोडपाक मेळना म्हणून ऑन डिफरंट पॅरामिटर्स कन्विक्टींग कोर्ट कन्सिडर्ड द केस आनी तांणी सांगलें सोडपाक मेळना म्हणून त्यामुळे सरकारान सांगलें की कन्विक्टींग कोर्टाचो जो निर्णय आसा जो रेकमेंडेशन आसा तें बायंडींग आसल्या कारणान आमी आतां सोडपाक शकना म्हणून 2 डिसिजन आशिल्ले एक सरकाराचो डिसिजन सोडपाचें ना म्हणून पूण रेकमेंडेशन आशिल्लें ऑफ द सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड की तांकां सोडचो म्हणून तें पिटिशन तांणी कोर्टान घातिल्लें 4 पिटिशनां आयिल्लीं हायकोर्टान तांणी म्हटलें की सेंटेन्स रिव्यू बोर्डान जें रेकमेंडेशन केलां तें आपल्याक इम्प्लिमेंट करचें आनी आमकां सोडचें म्हणून आतां चॅक केलां तेन्ना अशें लक्षांत आयलें की तांचे 14 वर्सांत खरें म्हणजे कंप्लीट जावना आमच्या रुल्सा प्रमाणे एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 इयर्स जावपाक जाय पूण काही डिसिजन्साचो सुप्रीम कोर्टांचे काही कन्सिडर करून अशें म्हटलें की वीथ रेमिशन्स म्हणजे तांकां जे रेमिशन्स मेळटा पेरोल पिरियड आसता फर्लो पिरियड आसता हे सगळें धरून तांचो कार्यकाळ 14 वर्सांचो सोंपलो अशें म्हणून तें रेकमेंड जाल्लें पूण आतां कोर्टान म्हणलें की तांचो तो 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एक्चुअल जो आसा तो कंप्लीट जावना रेमिशन्स तातूंत धरपाक मेळना फर्लो पेरोल तातूंत धरपाक मेळना पेरोल धरपाक मेळना त्यामुळे तो काउंट करनासतना 14 वर्सां कंप्लीट जावपाक जाय आनी ताज्या खातीर तो हायकोर्टान आयज तांची पिटिशन्स डिसमीस केल्या आनी हायकोर्टान म्हणलां की जेन्ना तांची 14 वर्सां कंप्लीट जातली ताज्या मागीर जेन्ना केन्ना सेंटेन्स रिव्यू बोर्ड वील कन्सिडर द केस इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड ऑन इट्स ओन मेरीट 12 जण आनी पाटवळची सरकारी शाळा खडकी शिफ्ट करपाचो सरकाराचो विचार गांवच्या लोकांक मानवल्लो ना पालक आनी थळाव्यांचो बसका घेवन शिफ्टिंगाक विरोध पालक म्हणटात गांवच्या लोकांक दुसऱ्या गांवांत भुरग्यांक हाड वर करपाक परवडपाचें ना बालरथूय ना वाळपयचो ADAI खंय मागणी वेल्यांच्या कानार घालता म्हूण सांगता आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल 12 जण हे मर्ज करपाचे वाटेर आसा आनी गव्हर्मेंटान आमकां स्कुलाक एक लेटर केला की आमच्या स्कुलान भुरगीं कमी आसा अशें म्हणून पण आमच्या गांवान एक्चुअल 31 भुरग्यां लास्ट इयर 26 आसली सो आमकां दिसता की आमच्या गांवान ही भुरगीं वाडत वयतली आनी आमच्या बार्देस गांवाक एक सेंटर पॉयंट आहात आनी पाटोळ आनी 12 जण हे दोनी मेळोन एक स्कूल चलयता
दोगांचे भुरगे तशें आनी आमकां एक ऑर्डर येयल्या तेंच्यांनी की बाबा आमचे मर्ज करून 12 जाण पाटवळ हे भुरगे सगळे खडके व्हरून तांकां एक बरी फॅसिलिटी दिता अशें म्हणटा आमकां ते, पण आमकां ते पटोंक ना. तेच्या विरोधान आमी आयज सगळे हांगा जमलेले आहा एडिया ऑफिसान. सो आमची एक रिक्वेस्ट आसा की बाबा आमचे स्कूल मर्ज करचे न्हू आनी आमकां एक भुरग्यांक आमच्या गांवच्या लोकांच्या वतीन एक आमकां बरी एक 12 जाणां शाळेंत आमची मिटींग जाली पेरंट्साची प्लस ग्रामस्थ आशिल्ले माजी स्टुडंट आशिल्ले आनी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की 12 जाणां शाळा आसा ती तशीच चालू दवरपाची, कारण थंय 2 टिचर आसा आनी प्लस 31 स्टुडंट्स आसा. सो जाता कितें प्रॉब्लेम पाटवळचे गांव आसा थंय भुरगे 12 जाणां शिकपा येता आनी पाटवळ म्हणटा त्या गांवांत बसी वचना, बारीक पूल आसले कारणान थंय बसी वचना. सो सद्या सुद्दां भुरगे चलतूच यो वच करतात. बाकीच्या गांवांनी लोकां भुरग्यांक हें मेळ्ळा की बालरथ दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान, पूण ह्या गांवांत पाटवळ गांवांत बालरथ वचले हे वचना कारणान यो चलत वयची पडटा भुरग्यांक. आमचे भुरगे आसा आमचे गांवचे लोक आहा ते एक डेली वेजीस काम करता. डेली वेजीस काम करूंक पॉसिबल ना आमकां की त्या भुरग्यांक स्कुलान पावोवपाक शकना थंय. आनी तशेंच आमचे पयशे बी ना आमचे कडेन की बाबा स्कुलान व्हरून तांकां शिकयतले, प्रायवेट स्कुलान व्हरून शिकयतले अशी बी हें ना आमकां. हे जे आमच्या गांवांत स्कूल उरले जाल्यार एक भुरग्यांक सकाळी व्हरून सोडले थंय 8 जाल्यार 12 एक डेली वेजीस 12 ते 1 घरा येता. सो त्या टायमार ते भुरग्यांक हाडूं शकता आनी सपोज खडके सोडले जाल्यार ताका पॉसिबल ना. आनी गरीब एक सगळेच लोक तो पॉश ना हांगा आनी एक गव्हर्मेंट सर्वंट ना, गरीब असलेल्या कारण ही आमकां खूब मोठी समस्या आसा आमची. अनमोड एक्सायजान बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. गोंयचो सोरो, बियर आनी सोरो हाडपाक वापरिल्ली कर्नाटकाची गाडी जप्त केल्या. एकूण 3,83,000ची गाडी आनी सोरो जप्त. हे केशींत कॅसल रॉकच्या विलास गवळीक अटक केला. बुधवारी पहाटे 1:30च्या सुमारात अनमोड आबकारी विभागान अनमोड चेक नाक्याचेर कारवाई करून सुमारे 175 लिटर गोवा निर्मित मद्य तसेच 12 लिटर बियर आणि बुलेरो वाहन असे एकूण 3,83,000 रुपयेचो माल जप्त केलो आसा. ह्या प्रकरणात केसरलॉक जवडा हांगासरलो विलास लक्ष्मण गवळी हांकां अटक केल्ली आसा. वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह आयच्यान सुरू. नागपंचमीचे दुसरे दिसा सप्ताह सुरू जाता. ह्या सप्ताक गोंयचे तशेंच भायल्या बऱ्या कलाकारांची भजनां आनी भक्तिगितांच्यो कार्यावळी जातात. सप्ताची फेरी फामाद. फुडले 7 दीस चालू उरपाची. वास्कोचो दामबाबाचो सप्ताह. म्हाका चड उलयनासतना म्हाका इतलें सांगलें सगळे गोंयकारांनी ह्या वर्सा आमी 2 वर्सां मागीर हो दामोदर सप्ताह करता. सगळ्यांक आमकां आमंत्रण तुमकां की हांगा येवचें, दामबाबाचें दर्शन घेवचें, आशिर्वाद घेवचे आनी ह्या सप्ताक सहभागी जावचे. कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करचे. तशेंच आमकां हो सप्ताक 2 वर्सान मनोवपाक मेळना मोठे दबाज्यान. आतां आमी हो सप्ताक मनयतात, आमी मोठे दबाज्यान मनयतात. ताका लागून हांव सगळ्या लोकांक सांगता बरी खुशालकायेन हो सप्ताक मनयचो. हिंगा सगळे हे फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट जावन हांव समजता तेजे आशिर्वाद आख्खे गांवचेर आपल्याचेर आनी आपले सगळे कुटुंबाचे लोक मागतात. 2 वर्सां आमकां ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे सप्ताह करूंक मेळ्ळो ना. आमी 2 वर्सां धार्मीक कृत्य केले, पण असो गडबड्यान सप्ताह जाता, भजन जाता, पाठ येता, दिंडी येता, गायक येता, ते सगळे ह्या वर्साक सुरू जाले. म्हाका बरें दिसता की हांव 52 वर्सां अध्यक्ष जालो. हांव 52 वर्सां दामोबाची सेवा केली. त्याचे फळ म्हाका दामोबान दिलें, म्हाका अध्यक्ष केलो. आमी लोकांक सांगिल्लें थोडे सुरवातीक कमी करा म्हणून, पण ते कांय कितें भावना दुखोवंक मेळना आमकां. पूण आतां तांकां ना म्हणूंक जायना. त्या प्रमाणे लोक आयले, बरी गोश्ट आहा. त्या प्रमाणे आतां वेवस्थीत सप्ताह 2 दीस जातलो. कित्याक देवान कृपा केल्या की पावसूय ना आनी महामारीचें संकट कितें आसा ताजे पासूनय मातशें आमकां हें मेळ्ळें, मुक्ती मेळ्ळ्या. म्हणजे आतां सद्या तरी कांय दिसना तशें हें जायत म्हणून. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.